आपल्या आपल्याचो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचे उतार आमकां फावजला माते वासोवांजेल 8 अध्याय 20 आनी 8 जावन 30 आनी 4 वाक्या मसर. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 28 to 34. उपरांत पयले तेडीक उतरोवन गादरीनगारांच्या गांवाक पावलो. थंय देंवचार लागले 2 जाण समाधींतले भायर सोडून ताचे मुखार आयले. ते इतले भिरंकूळ आसले की ते वाटेन वचूंक कोणूच धैर्य घेनातलो. आनी ते बोब मार म्हणटाले, जेजू देवाच्या पुता, आमच्या कबरेक तूं कित्याक आयलाय? थारायिल्ल्या वेळा आदींच तूं आमकां दोगदूंक आयलाय कितें? थंयच लागसार साबार दुकरांचो एक हिंड सरतालो. देंवसार जेजू लागीं अशें परतूंक लागले, हांगा तावन तूं आमकां भायर धांवडायताय जाल्यार आमकां त्या दुकराच्या हिणान धाड. जेजून तांकां म्हळें, वसा. तक्षान ते भायर सरून दुकरांत थंय प्रवेश जाले आनी सगळो हिंड धांवून वचून कडच्या वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन मेलो. तितल्यार दुकरांचो सोरोवपी पडले आनी शारांत वचून ही सगळी गजाल आनी हरये प्रत्येक जावन देंवचार लागलेल्यांक कितें घडिल्लें तें सगळें थंय तांणी सांगलें. हें आयकून शाराचो सकट लोक जेजूक मेळोवंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयतच तांच्या गांवांतलो ताणें वच जाय म्हणून ताचे लागीं परतूंक लागलो. आज देवाचें उतर आमकां देंवचार धांवडायचे विशय थंय जेजूक सर पदवी आसा म्हूण हांगा दाखोवन दिता. भिरंकूळ सैतानाची पदवी कितले 2000 दुकरांचो हिंड जर वचचे जाल्यार तर तितले देंवचार त्या मनशा थंय आसले म्हूण जालें. कित्याक एक देंवचार एका खंयच्याय मन जाती थंय प्रवेश जाताना एक देंवचार प्रवेश जाता तर 2000 दुकरांचो हिंड वचून उदकांत पडून नासयचे जाल्यार तर त्या मनशान थंय त्या दोग मनशान थंय कितले देंवचाराची पदवी आसली, कितल्यो कठीण सुक्त्यो तेच्यान थंय वस्ती करनासले आनी तेंत तांचें एक बिडार जावन आसलें. जेजू तसल्या संगती अधिकार चलयता आनी देंवचाराक धांवडायता तांचे तावन. पूण लोकांक आयिल्ले ते दोग लोक बरें जाल्लें तें तांच्या मतीन ना. पूण तांकां लोकांक कितें इतलो दुकर नासतालो न्ही, हे दुकर सगळो गेलो न्ही, इतलें लुकसाण जालें न्ही. देखून जेजूक रावूं सांगच्या बदलाक तांकां ताचे तावन पयस वच म्हणटा. त्या शारांत तावन तांकां भायर वचच्या खातीर थंय म्हणटा वच जाय म्हणून ताचे लागीं परतून लागले. परतून वच हांगा तावन एक पटी वच म्हणून. तेन्ना आमी पळोवंक गेल्यार जेजू जिवन जाल्या उपरांत एम्माउसाच्या वाटेर आशिल्ल्या त्या लोकांक प्रत्येक जावन ती कोण दक्षीस चलोवन वयताले तांणी त्या शाराक गेल्या उपरांत जेजूक तांकां सांगलें, आमच्या संगत राव जेजू. एक शारांत आसलो लोक जेजूक इन्कार करता, थंय तावन भायर वच म्हणटा आनी एक कडेन आमचे थंय राव म्हणटा. 2 कॅटेगरीचे लोक आसात ह्या संवसारांत. एक जेजूक सांगता कान घेतात. जेजूक सांगता कान गेल्यार कितें देवाक मानवानांतलें आसा तें आमी एवॉयड करचें पडटा, सोडिचें पडटा. देखून जायते जाण जेजू कडच्यान येनात, उजवाडासाठी येनात. कित्याक काळोखाच्या पदवे कालची येतात आनी काळेच्या पदवे काल ते आसात. देखून आमकां देवाचें उतर सांगता जुवांसो वांजेले जेजून सांगलेली थोडीं उतरां 8 अध्याय 40 आनी 4 वाक्यांत. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 44 थंय सांगता जेजू, ही जेजूची उतरां, देंवचाराची पिलगी तुमी तुमच्या बापायच्या अपेक्षा प्रमाणे चलोवंक तुमकां खुशी. सुरवेर तावनच तो एक खुनीगार. देंवचाराक एक नांव दिता खुनीगार म्हणून. कित्याक ते म्हज्या आत्म्याची खुनी करूंक पळयता. आमकां खंयच्या ना खंयच्या संगतींनी ताच्या जाळान सांपडूंक पळयता, आमकां ट्रॅप करूंक पळयता. कशें ह्या दोगा मनशांक पळय कशें ट्रॅप केल्लें, कशें तांच्या कुडी भितर तांचें बिडार जाल्लें, कशें ते वचून माथ्यांनी जियेताले, तांच्या लागशिल्ल्यान लोक वचूंक सयत भियेतालो. तितले भिरंकूळ जावन आसलेले. तर अल्यो कठे सुक्त्यो पळया मनशाच्या जिवितांत रिगोवंक प्रयत्न करतात. जर आमी देवा सांगता नांव, देवा सांगता जिये नांव आनी जर आमी पातकाक आमी पाठ करता तर खंडीत जावन देव आमचे सांगता जियेता. जर आमी पातकाक पाठ करिना जाल्यार ती पातकाचे कितें कूस आसा पळय, कितें ते तांची फळां आसात पळय, ती सैतानाची फळां आमचे ते आसल्यार सैतानाक आमचे ते अधिकार आसा म्हणून जालो. देखून हांगा क्लियर सांगता मुगाच्या भावा आनी भयणी, सुरवेर तावनसो तो एक खुनीगार. तो केदींच स्वताच्या पक्षाक ना. तो फट उलयतना आपल्या सैम प्रकारांत उलयता. कित्याक तो फडकिरो आनी एक नांव ताचें फडकिरो
इन जेजून दिल्ली नांवां ताका आनी फोटी सस्सो बापय देखून हर एक तो फोट उलयतना सत उलयले बरी तो फोट उलयता आनी एक फोट सत करच्या खातीर एक मनीस एक 100 फोटी मारल्यार ते फोट आसलें सत जायना गे. देखून आमच्या जिवितांत ह्यो संगती खंय आमकां ट्रॅप करता म्हणून आमी आमच्या जिवितांत अलर्टनेस आसा जे अवेरनेस आसा जे आमकां ह्या संवसारांत जियेत आसतना खंयच्या रितीन आमकां व्यवस्थितान ट्रॅप करता, खंयच्या रितीन आमकां तेच्या जाळान सांपडोवंक पळयता. आज आमी ह्यो संगती आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक जाय. मोगाच्या भाव आनी भयणी, बारीकश्यो संगती जाल्यार आमी हाचे विशयांत एक नदर घालून हाचे विशयांत आमी इल्लेशे आमी सोदून पळयल्यार आमच्या जिवितांत खंयचीय ह्या खोट्या शक्तीचो प्रभाव आमचे थंय काम करता जाल्यार जावं पुरो राग, मसोर, हागे, जिद्द, स्वार्थ, मानभेद, तंड, पॉजिटिवपण, बेबदेपण, पानोत्सव ह्यो सगल्यो संगती देवात हांव न्हय बगार दिवसारात हांव येता म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक गलतकाराच्या पत्रांत 5व्या अध्यायान. देखून आज आमी ह्यो समजून काडया. आज जेजू ह्या देवसार धांवडायत आसतना ह्यो पुरो संगती आमचे थंय भायर काडूंक जेजू मात्र एकलो शकता. दुसऱ्या कोणाचें हें साध्य ना. जायते देवाचे मनीस आसात देवसार धांवडायतात, क्लियर करतात, जायते याजक आसात आनी प्रत्येक जावन हे सगळे आमच्या खंयच्याय प्रत्येक जावन आमच्या खंयच्याय दिवसाच्या बेसपाकी परवानगी दिल्ली आसा, परवानगी तांच्या एनॉयंटींग अर्दें तांकां मेळिल्लें आसा. देवसार म्हळ्यार खले सत्य जाल्यार तांकां ते डेलिवरन्स करच्या खातीर ह्या त्यो संगती तांचे तोंड पाडाव करच्या खातीर देवान विसरून काडलेले जायते देवाचे साकोर आसात. मोगाच्या भाव आनी भयणी, देवाचे मणियारी आसात. देखून आमी आमच्या जिवितांत ह्यो पुरो संगती केदाळ आमी मागण्याक येता, केदाळ आमकां अभिशेक मेळटा, एनॉयंटींग मेळटा, तेदळे खोट्यो शक्ती आमच्या जिविता भितर रावोंक सकनान त्यो भायर वेतात. तेदळ आमी नितळ जाता, पवित्र जाता. देखून आमी खंय मागणें जाता आसतना, रेतीर जाता आसतना आराधनाक एक वर केदाळ टायम मेळटा एक आराधना वेळार बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार बरें करून आमी भाग घेता जाल्यार खंडीत जावन मोगाच्या भाव आनी भयणी आसल्या पुरा खोट्या सत्तेत आमकां सुटका मेळटा. देखून ह्यो सत्य पुरा देवाक मात्र पाडाव करूंक जाता, देवान मात्र त्यो पाडाव करूंक जाता आनी देवाक मात्र ते भियेतात. देखून ह्यो संगती देवाच्या जिवितांत कितें पुरा जेजून आज केलें, जेजूची सुवार्ता पळया, जेजूची सगळी सुवार्ता पापाची वळख ताणें आमकां करून दिली आनी आज एक विशेष देवसराक सोडून त्या लोकांक बचावी दिता. देव त्या दोगांक भुरग्यांक सुटका दिता, ताच्या भुरग्यांक कठीण कश्टां, पूण लोकांक तें पडून गेलें ना. देखून आज मोगाच्या भाव आनी भयणी आमी इल्ले अलर्ट रावया. आमच्या जिवितांत खंयच्याय रितीनी सैतानान आमकां ट्रॅप करनातले बरी, खंयच्याय रितीनी आमकां ताच्या जाळान सांपडनातले बरी. आमी पवित्रपणान जियेया, भाग्यवंतपणान आमी जियेया, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कान घेवया आनी हर एक सक्रामेंत जावन आसा ती भितरली कृपा, तेदळा ती कृपा आमचेर देवण येता आसतना खंयचीच कोटी सकत आमचे विरोध रावोंक सकना. कित्याक जुवांचें पयलें पत्र 5 अध्याय 18व्या वाक्यात सांगता, देवाचो भुरगो पाता करिना बाबा बगार, देवाचो एकलोच जनीत पूत जेजू क्रिस्त ताका राखता, सैतान साका हात सयत लायना. देखून ह्यो संगती आमच्या जिवितांत जाणा जावया आनी सर देवाच्या लक्षिल्ल्यान तसो पाटलाव करूंक, ताचे कडेन मागोवंक, ताचे सांगता जियोंक जायली कृपा दाराज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची बातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमती जय सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव पावल शेंजीचो भाग्यवंती मर्या देवाचे माये आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं, बरो दीस मागता.